मोगचनो देव बरो दीस दिव तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता संजूदता देवाच्या या पवित्र तळाक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां हरी एकल्याक हांव मोगाचो मनाचो स्वागत म्हणटा मोगचनो। ह्या पवित्र थळार आमी आसा संजूदता देवाक समर्पण केल्लें हें पवित्र थळ जावन आसा। संजूदता देवाच्या मजतीन आमी मागल्लें आमकां मेळटा मोगाचनो। आज हें वरास जुबलेवाचें वरास पवित्र सभेंत आनी आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा बरवर्साची यात्रेकान जावन आमी मुखार वयचें त्या देखून जायतें बरेंपण आमकां लाभता म्हणल्यार त्या बरवर्सान आमी हांगासर आसा वाचता। आज आमी विशेश तरान आमकांत त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया। सुमयाची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जावंक बरो, आराधना वेळार जावंक बरो, नोवेना वेळार जावंक बरो आमी मागोवन घेवंक आमी प्रयत्न करया। हांव मिसाची तेसावां आतां वचून सांगता एक घडी। आयच्या दिसाच्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात। अर्गान जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात रोस्लिन डिसिल्वा दुबय, हिल्डा फेर्नांडीस किरेम, मेलरॉन आनी मेलोडीन मार्टिस शिरवां, मेरी पिंटो शेर्टाडी, ट्रेजिटा सालोमी पिंटो नित्या दरवाडो, टॉनी सेल्विन पिंटो नित्या दरवाडो, आर्विन ब्राइसी एंड एरन डिसोजा कुवेट, रिविया आन रुविन डिसोजा किन्निगोळी, एलियास आनी रोजी डिसोजा सालिसांनी एका वर्साच्या लग्न वार्षिकोत्सवा संदर्भी मीरा रोड मुंबय, ट्रीजा मस्करनस मियार। प्रत्येक तेसां बसोन मीस पेटयता प्रवीण जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रेस, अलिशा एड्रियल किरेम, विनीता डिमेल्लो, रिगन आनी मेलोनी मोबायल एडिक्शन जावन ह्या दोगांयनी भायर येवच्या तांचे एकाडेमीक स्टडीज शिकप बरेंदान करच्या खातीर ह्या भुरग्यां खातीर मागोवन दिला। तशेंच आयरीन सांगतीस मीरा रोड मुंबय बऱ्या भलायके खातीर, रॉनी जीवन डिसोजा दुबय ताच्या बरें बिजनेसा खातीर बऱ्यान चलच्या खातीर, देवदीन प्रिसिल्ला पिंटोच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता टॉनी पिंटो आनी कुटाम नित्या दरवाडो, देवदीन मार्सेलीन क्रास्ताच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता सेलीन क्रास्ता आंजेलोरू, देवदीन मार्गरेट लिविसाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता टॉनी पिंटो आनी कुटाम नित्या दरवाडो, देवदीन अगस्टीन आनी जेसिंता नोरोनाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता एलियास डिसोजा आनी कुटाम मीरा रोड मुंबय। तशेंच कुटुंबान देवदीन जाल्ल्या आत्म्या बसोन आनी पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता रिमा आनी रॉयस्टन डिसोजा किन्निगोळी। ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आसतना आमची ते सवां मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आनी मागया मोगाचनो। आज आमी ह्या पवित्र थळार विशेश जावन परगांवांत वावर करच्या हरी एका भोंवडां खातीर आमी विशेश तरान मागता। परगांवांत आसल्ल्यां खातीर जी कोण रजेर हांगासर आसात तांचे खातीर आनी परगांवांत आसल्ल्या हरी एकल्या खातीर। देखून तुमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमच्या कुटुंबांत जी कोण परगांवांत आसात, परगांवांत वावर करतात, कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर वावुरतात, जायते कश्ट तांकां आसात त्या देखून तांचो आमी उडास काडया, तांचे खातीर आमी मागया। सुमयान तांकां राखच्याक सांबाळच्याक, तांच्या कामाची वावराची भद्रती तांकां दिवच्याक, सैत सकड वायट विघ्नां अवघडांतले तांकां राखून व्हरच्या खातीर विशेश तरान ह्या सकड भोंवडां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया मोगाचनो। भक्तीन उर्बेन तुका नावडता सोमिया, दिनवाशी काळजान उपकार म्हणटा, जिणेंत आमचे तुज्या विची देण्या सोम्या, कितें पाटी आमी दिव। मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय, राखलाय दये तुज्या, काळजा मोनान आमकां तुवें पोरयलाय, उपकार क्रिस्ता जेजूच्या। भक्तीन उर्बे तुका नावडता सोमिया, दिनवाशी काळजान उपकार मागता, जिणेंत आमचे तुज्या वेची देण्या सोम्या, कितें पाटी आमी दिव। मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचे संगी आसा मनादी बाप अनिल अविल्ड लोबो, प्रस्तुत नायनाट बिरगेचो विगार गांवान शिरताडी बिरगेजीचे म्हजे सांगात ब्रदर जावन हांव विगार जावन आसतना ब्रदर जावन सेवा दिल्ली पद्र्याप हुशार पद्र्याप
पयसतावन पदरा भायलो त्या देखून आजच्या दिसाचे मिसाचें बलिदान बेडयता आमचे खातीर पदरा मागता त्या देखून तुमच्या सुमेस्तच्या ताळयांच्या आवाजान पदरा बागेक मोगाचो स्वागत मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, भक्तीपणान मोगान आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताक ह्या पुणशेतांत भेटोवंक आमी आयल्या. सांज जुदू ह्या पुणशेताचो पात्रो न्हू, ह्या पात्रानो मुखार संता मुखांतर जायतीं बेसांवां आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर लोकांचेर पडल्या. देवाक आमी विशेश रितीन अर्गां दिता आसतना आजच्या दिसा आमी मार्ता, मरी आनी लाजारस ह्या भाव भयणींची परब आमी आचरण करता. प्रत्येक सावन मार्ताची परब आज स्मरण करच्या मुखांतर आमी संभ्रमता आसतना जेजू एक परगांवी जावन तिच्या घरा गेल्लो आनी त्या कुटुंबान जेजूक बऱ्या रितीन मोगान स्वागत घेवन आदर्सून सुदारसिल्लें. आनी आमची जायतीं भावंडां भाऊ भयणी आमची खोडयाळची भोंवतणीची सगळांय जायतीं जाणां परगांवांत वावर करन आसात. तीं थंयसर हेरांच्या जतने घाल आसात. आज विशेष रितीन ह्या सर परगांवी आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया थंयसर तांकां बरें रक्षण मेळच्याक, बरें तांकां एक काम मेळच्या खातीर आनी तांच्या जिवितांत तृप्ती आनी शांती समाधान संतोश मेळच्या खातीर. आनी जे कोण तांकां थंयसर एक अवकाश दिते आसात कामा खातीर रावोंक तांचेरी सर्वेस्पोर देव भरपूर आशिर्वादां वचून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आराधना वेळी आज विशेष रितीन तांचे खातीर आमी मागया. म्हणजे सर ते सावा मागणे त्या सोम्याक समर्पण हे मिसाचें बलिदान फावतीन भेटोवच्या खातीर आमकां आमी आयती करया. आमचें उणें पावन आमची पातकां आमी आतां ओळखून घेवया. आमचे उणें पावन पातकां ओळखून घेवन सांगात आमी म्हणुया. हांव पातकी पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सो पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट, सोम्या काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोम्या काकुळट, सोम्या काकुळट. प्रार्थुया. सो पदवेदारा सस्नाच्या देवा, तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दी म्हणून ताका सत्कार सन्मान करून बागेवंत मारताक तुवें फावो केलें. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सुवें जेजूक देखून सुटसुडायन तांची सेवा करूं आनी अशें सरकार तुजे महिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो धे तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या सासना. आमेन. सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वसाप. म्हज्या मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग अंतू आटापण आसा.
आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पथकांचें परीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यान. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी तसो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवंदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतावी ह्याच विशान. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचें उतर. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो निवार म्हाका देवा. म्हजे विरोध उठयल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटय. वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. रक्ताक ताणिल्ल्यांच्या हातांतलो म्हाका सोडय. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. पळय म्हजो जीव काडूंक ते पारोत करतात. बलीश मुजीनीस म्हजे विरोध एकठांय जाता. सर्वेस्परा हांव निर्दोशी आनी निरपराधी जावन आसता, गुन्यांव नासता. म्हजेर झूज मांडूंक ते तयार जाल्यात. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो. हालेलुया, हालेलुया. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी. कित्याक म्हज्या बापात हांवें आयकल्ले सकट हांवें तुमकां कळीत केला. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. त्यावेळी त्या दिसांनी जिसून सदुसेवाचें तोंड धांपयलें म्हूण आयकून फरिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदले एकल्यान जेजूक पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली. सगळ्या तुज्या काळजां, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अतिवर्तो
आनी प्रथम उपादेश आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियम शास्त्र आनी प्रवाद्याचें उतर बांदून आसा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त तें मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, वाचपां आयकलें तुमी? आयकलें? आं आयकलें, व्हेरी गूड. थंय वाचपां आयकल्यार आतां वाचपा वयर थोडीं सवालां आसात आनी सवाल आनी जापी आसात. जापी तुमचे ताव न्हू, सवालां म्हजे ताव न्हू. एकच सवाल एकच. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें वयगिनी. खंयच्या विशयांत आयकलें तुमी? मोगा विशयांत आयकलें वयगिनी. मोगा विशयांत आयकलें. मोग कितले फावटी आयकलें त्या वाचपांत? पयल्या वाचपांत हाचें बोवा परबायचें पयलें वाचप मार्ता, मरी आनी लाजाराचें जें फेस्त, मोगाच्या कुटुंबाचें फेस्त आज आमी आचरण करता. आनी ह्या संदर्भार मोगा विशयांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी मोग म्हणलो शब्द कितले फावटी आयकूंक मेळ्ळो तुमी? कोणी म्हणी कावंट केल्लें आसा की ना? कोणी कावंट करूं ना. हें वाचप सडाव जावन लग्ना करारा दीस वाचतात. आनी हें वाचप आसल्या दीस त्या दीस इल्लेशें पनिशमेंट कोणाक, त्या दीस कोण आयल्यान थंयसर त्या फंक्शनांत तांकां सवालां. मोगाचें वाचप आयकलें. कितले फावटी मोग म्हणलो शब्द तुमी आयकलो गे म्हण? थोडीं 10, 8, 15 अशें म्हणटात. पूण आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या शब्दांत ह्या वाचपांत आमी मोग म्हणलो शब्द 16 फावटी आयकलो. मोग 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 मोग. जर तर 16 फावटी आसतना जर तर एक फावटी आमी आयकून आमच्या काळजांत आमच्या मनांत मोग आमी इल्लेशें दवरलो जाल्यार खंडी जावन आमचें क्रिस्तांवांचें जिवीत सार्थक जावं पावता. कित्याक सुमे जेजू क्रिस्तान म्हळां, देवाचो मोग कर आनी जसो तुजो करताय तुज्या पेल्याचो मोग कर. ती दड्या मोगांत देवान आमकां जियोंक आपयलां. एकोडो मोग न्ही, दोडो मोग न्ही, तितोडो मोग. कशें तें तितोडो मोग? एक पयलें आमी करूंक जाय देवाचो मोग. आनी जेजू म्हणटा जसो तुजो करताय तुज्या पेल्याचो मोग कर. देखून पेल्याचो मोग करच्या पयलें कालें करूंक हांवें म्हजो मोग करूंक आसा. म्हाका पयलें सांबाळूंक हांवें. म्हज्याच काळजा मनांत शांती, समाधान, संतोश, तृप्ती, मोग आसल्यार मात्र म्हज्या इल्लोसो बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या शेजाऱ्यांक आनी म्हज्या फिरगसगारांक समाजांत हांवें मोग वांटूंक जाता. जर तर म्हज्या जिवितांत मोग ना, म्हज्या काळजांत मोग ना, हेरांक दिवं. देखून जेजून सांगलें पळया, देखून म्हजो मोग करचो सोडूंक ना हांवें. पयलो म्हजोय करूंक का, पयलो म्हळ्यार दुसऱ्यान देवाचो म्हजो आनी त्याच रितीन हेरांचो मोग करूंक आमकां उलो आसा. तर मोग म्हळ्यार कितें? मोगाच्यान मोगा विशयान जायते शर्माव, जायतीं प्रवचनां आयकल्यां जावं बरो. पूण हांवें प्रवचन दिता आसतना मोगा विशयांत ग्रीक भाशेंत आसचे ते 4 शब्द ताची हेल्प काण घेवन हांवें मोगा विशयां सांगचें आसा. बोवा परबायची एक संगत दुसरे खंयचे भाशेंत आमकां पळोवंक मेळना, पूण हिब्रू भाशेंत आमकां ते पळोवंक मेळटात. बक्षया ग्रीक भाशेंत आमकां पळोवंक मेळटात. 4 शब्द आसात ग्रीक भाशेंत. पयलो शब्द जावन आसात मोग म्हळ्यार कितें म्हूण समजूंक. मोग 4 नमनेचो मोग आसा खंय ग्रीक भाशे प्रमाणे. पयलें जावन आसा एरोस म्हणटात ताका, EROS. एरोस मोग म्हळ्यार कालें. एरोस मोग म्हळ्यार अट्रॅक्टीव लव, आकर्षण मुखांतर उपजोवचो मोग. आकर्षण. जर तर आकर्षण आसा थंयसर मोग आसा. आकर्षण ना, मोग ना. एक सोबीत फूल तें सोबीत दिसता, एक गुलाब तामसो दिसता, बरो दिसता. देखून कांय करतात, तो घेतात बायल मनशां जाल्यार माथ्याक माळटात, नाजाल्यार हांगा साड्यांक डेकोरेशनां दवरतात. थोडे तांतले गुलाब इल्लेशें अट्रॅक्शन उगडोवन आयलां, इल्लेशे बावल्यात ते वयगिनी. बावल्ले आकर्शनांतले गुलाब आमी कांय करता, भायर उडयता. आकर्शीत जाल्ले गुलाब आमी बऱ्या रितीन ते सजयता, आमी वापरता. हांगासर आकर्शण ना, मोग ना. एकलो चलयाक चली आकर्श दिसल्यार मात्र तो मोग उपजता. आकर्शण ना थंयसर मोग ना. देखून आकर्शीक मोग तो एक क्षणीक मोग म्हूण सांगीत, संपूर्ण रितीचो मोग न्ही तो. आकर्शण आसल्यार मात्र असलो मोग आमकां जेजू करूंक आपयता की.
दुसरो जावन आसा, दुसरो मोग जावन आसा ताका स्टॉर्गे म्हणटात. STORG स्टॉर्गे. स्टॉर्गे म्हळ्यार संबंद मुखांत रुजोवचो मोग. संबंद मुखांत बेस्ट उदाहरण आसा आवय बापय आनी भुरग्यां मदलो मोग. आवय बापय तांच्या भुरग्यांचो मोग करतात. काल्याक सांगा पळया, तांची भुरगीं तीं शेजारच्या भुरग्यांची मोग करतात. ते शेजारच्या भुरग्यांचें एडमिशन करतात ते बऱ्या बऱ्या इस्कॉलाक. शेजारच्या भुरग्यांची फीस बांदतात ते तीं. शेजारच्या भुरग्यांक बरीं बरीं वस्त्रां दितात. ते मोबायल फोनां दिनात. ती तांची भुरगीं न्ही, ती दुसऱ्यांची भुरगीं. म्हळ्यार संबंद आहा ते मोग उपजता ऑटोमॅटीक. संबंद न्हय, मोग ना थंयसर. तुमच्या विकाराक काल करतात तुमी बरें बरें इल्लेशें पाकवान घरां रांदलेल्यान दवरतात. शेजारच्या किन्नीगडच्या विकारा करून दितात ते. मोग आसल्यार की एक संबंद आसा जाल्यार बरो पयलें इश्टागात सवरून दिताले तुमी, ना जाल्यार दिनात. वय की न्ही. एक टिचर ताच्या क्लासीच्या भुरग्यांक बरें करून ती सांबाळटा, शिकयता, बरें करून प्रोत्साह दिता. स्पोर्ट्स आनी जाता सांग ओड 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 आ फेस्ट बेस्ट म्हणटात. दुसऱ्या क्लासीच्या भुरग्यांक ना काल्याक तो संबंद ना मोगाच्यान. देखून जेन्ना संबंद आसा, संबंद मुखांत रुजोवचो मोग जावन आसा स्टॉर्गे एका रितीचो मोग. पूण संपूर्ण मोग ना. कित्याक थंयसर संबंद न्हय, थंयसर मोग ना. असलो मोग आमच्या थंय आसा की संबंद आसल्यार मात्र, नासल्यार मोग ना. तोलो मोग जेजू करूंक आमकां अशें आपयता की. तिसरो जावन आसा फिलिया म्हणटात, इश्टागातेचो मोग. आपशें सूप जाता. पळय की न्ही. एक सेलिया सोलो सेल सले सली सली ह्या शेजारची कोणी जावं दी, आमी उलयता आसतना आमकां बरें फील जाता, बरें फील जाता. तो म्हजी उतर आयकता, तो सांगलें बरें आयकता, म्हाका खुशी जाता ताच्या लागीं उलोवंक. हांगासर एकामेका बरें मौन आयल्यार मात्र, खुशी जाल्यार मात्र काल जाता. हांगासर मोग उपजता. फिलिया फ्रेंडशीप लव म्हणटा ताका. जर तर एखाद्या वेळार थंयसर बरें फील जायना जाल्यार एक ती दोन मुटी तिसरे पटी इश्टागात जाली, सोंपली. एक चूर सोडवणें जालें जाल्यार इश्टागात मायाक. असलो मोग जेजू आमकां करूंक अशें आपोवणी दिता की इल्लोसो उश्टलो मोग. थंयसर आकर्शण ना, थंयसर संबंद ना जाल्यार इल्लोसो मोग उपजता. असलो मोग करूंक आमकां जेजू आपयता की. असलो मोग संपूर्ण मोग की ना. असल्या मोगांत इल्लेशें उणेंपण आसा, निमाणें जावन आसा. निमाणें जावन आसा जेजून आमकां एकामेका थंय दाखोवंक करूंक आपयचो मोग तो जावन आसा. त्या मोगाक आगापे म्हणटात. आगापे. आगापे सेल्फलेस लव, सॅक्रिफिशियल लव म्हणटा थोड्या भशेन, थोड्या अर्थान. सेल्फलेस आनी सॅक्रिफिशियल लव. एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर आमचे थंय आमी मोग वांटून घेवचो, बरेंपण वांटून घेवचो. देखून जेन्ना बऱ्या हेरांचें बरेंपण आशें न्हू म्हजे लागीं कितें आसा हांव तें सॅक्रिफायस करता, हांव दितां, गळशितां, तेन्ना जावन असो उपजोवचो खरो मोग. देखून असलो मोग संपूर्ण रितीन कोणा थंय पळोवंक मेळटा आमकां, देवा थंय. देव जावन आसा संपूर्ण मोग. आनी देव आपणाक इस्कालें करता, आपणाक इस्काली करता, आपणाच्याच पुताक ह्या संवसारांत दान दिता. कित्याक आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, पयलें वाचोवपाक सांगता, देवान आमचो मोग केल्ल्यांत संपूर्ण मोगाट आपूण आसा. आनी तो मोग जावन आसा सॅक्रिफिशियल लव. आमी पळया मोगाच्यान आमच्या घरांत पळया, इस्कॉलांत खंय पळया, जर तर असलो मोग थंयसर ना की थंयच फाटीं आशें नासतना हेरांक बरें करचें, हेरांक संतोश दिवचो मोग जर तर आमी रुता करता जाल्यार थंयसर शांती, समाधान, संतोश, देवाचो निवास, देवाचें हाजरपण आमकां बगूंक मेळटा. आनी असलो मोग करूंक जेजू आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिता. आनी असलो मोग जेजून साकुल्लो खंयसर मार्ता, मोरी आनी लाजारासाच्या घरा. तांचें आज फेस्त आमी आचरण करता आसतना तांचे बरी जावंक आमकां आपोवणें आसा. आनी हो मोग मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जायत्या रितीन व्यक्त करीत, जायत्या रितीन आमी रुता करीत. तीन सांगाचें म्हणून चिंतलें, पूण विशय घालूंक म्हळ्यार वाटेर येता आसतना रूख पडलो. वाऱ्याक रूख पडोन, पावसाक रूख पडोन वाट ब्लॉक जाल्ली. दुसऱ्याच वाटेन येचें पडलें. देखून ह्या वरवीं वेळ जाला. देखून केवल एक संगत मात्र हांव तुमचे मुखार दवरता मोगाच्यान. तें जावन आसा एक्सप्रेशन ऑफ लव. एक्सप्रेशन ऑफ लव म्हणटा ताका. मोग व्यक्त करूंक आमी शिकोवंक जाय. कित्या खातीर आमच्या लागीं जायते फावटी मोग आसता. पण घरा तुमी पळया, एक दादलो आसता, ताका मस्त मोग आसा, बायले वयर मोग आसा, भुरग्यां वयर मोग आसा, सगळ्या वयर मोग आसा. पूण काल म्हळ्यार ताका व्यक्त करूंक थोडे फावटी कळना तो मोग. देखून काल करता हो एकलो कोलो घुमटो, ताका मोगूच म्हूण कांय कळना. एकामेका उलयचें म्हणना ताच्या लागीं कांय येना. अशें जायते फावटी दुरस्तांनी आयकूंक मेळटा. या थोडे फावटी अशें की हेरां लांग आतां मोग आसता, पूण तो आमकां समजोवंक आमी शकना. कित्याक
एक्सप्रेशन्स ऑफ लव आमचे मदें उणें जाता. तुमकां एक बेस्ट उदाहरण दिता. बेस्ट उदाहरण फ्रेंडशीप फॅक्टर म्हणलो एक बोवा पुरबाय असो बूक आसा. त्या फ्रेंडशीप फॅक्टराच्या बुकांत एक ल्हानशें एक घडीत थंयसर पिंजरायलां. तो बरो येणार एक कावन्सिलर जावन आसलो. एक कावन्सिलर बोवा पुरबायन बरोवन सांगता कालें म्हळ्यार एक दीस एकलो दादलो ताज्या लागीं आसता. दादल्याचें इल्लेशें टेन्शनार आसलो. तो प्रेशरार आसलो. प्रेशर टेन्शन खंयचें म्हळ्यार काजाराचें. आनी तो येवन कावन्सिलर म्हणटा अळे कावन्सिलर सायबा म्हजें काजर जालें 10 वर्सां काजरी जिवी जालें. म्हाका भोगता कालें म्हळ्यार म्हाका भोगता म्हजें बायल मोग करिना. म्हजें बायल म्हाका मोग करिना म्हूण भोगता. देखून हांवें तिका डिवोर्स दिवचें म्हूण चिंतलां. पळय गी कितें जालें सायबा काल जालें ना हळे ह्या दिसांनी म्हाका मोग उसू तिजे वतान पळोवंक मेळना. न्ही न्ही समा सांग काल जालें तुका केदाळ आतां हांव न्हू मोग ती करना म्हूण तुका बगूंक सुरू जालें. हळे कावन्सिलर सायबा सुरवेक काल जालें काजार जावच्या वेळार मोग मस्त आसलो. आनी जे कोण सकाळीं विग्गी उठता तिणें कालें करचें आहलें ताणें कालें करचें आहलें ताणें ताज्या ब्रशाक मात न्ही आनेकल्याच्या ब्रशाकी पेस्ट सारोवन थंयसर दवरचें आहलें. आनी ताज्या ब्रशाकी पेस्ट सारोवन कालें करून जो कोण वेग्गी उठता ताणें पुरे ताजें सकाळींचें कामां करना म्हूण मागीर कामां वेचचें आहलें दुसऱ्यांक काम करचें आहलें. जर तर हांव उठल्यार हांव तशेंच करतलो. म्हज्या बैलाच्या ब्रशाकी पेस्ट लायतलो म्हज्या ब्रशाकी पेस्ट लायतलो आनी म्हजें काम करतलें. ती उठल्यार तशेंच करताली. पूण जिविताच्या ह्या आटेविटेंत राटावळींत केदाळा कशें आमी रावयलें आमकांच कळोना. क्रमेन बगूंक सुरू जालें म्हजी पतीन म्हजो मोग करना. तिकाय बगूंक सुरू जालें कोण ना म्हजो पती म्हजो मोग करना. जशें ते मोगाचीं बगनां उणें जालीं आनी काल जालें निमाणें नापयस जालीं. देखून म्हाका भोगता कावन्सिलर सायबा म्हजी पतीन म्हजो मोग करना. तिकाय तशेंच भोगता हांव तिजो मोग करना म्हूण जावं बरो. ताका कावन्सिलर एक बोवा पुरबायचें एक कांताक म्हळ्यार सजेशन दिता. हळे तुमच्या जिवितांत सुरवेक तुमी मोग व्यक्त करनासल्यात ल्हान ल्हान संगते मुखांत जावं पुरो सुरवेक तुमी पेस्ट लायलें तुमच्या ब्रशाक जावं पुरो तुवें गिफ्ट दिलां जावं पुरो भोंवणोक आपणयलां जावं पुरो विविध रितीन तुमी मोग व्यक्त केला. पूण आतां कालें गेला तुमी मोग व्यक्त करचो तुमी रावयला. देखून पयलें रावोसू आनी तुजो मोग व्यक्त कर. ना म्हाका आणकी समजना कावन्सिलर हळे मोग व्यक्त करचें म्हळ्यार कालें म्हळ्यार ल्हान ल्हानशे संगते मुखांत तुवें कालें करचें तिका कुमोग करचें. तिका संतोश जावंक तुवें अवकाश कर नेमचो. ल्हान ल्हान व्हडलें कांय गरज ना. तिचो बर्थडे येता आसतना एक ल्हानसो बुक व्हरून दी ल्हानशें गिफ्ट व्हरून दी. फेस्ता परबे दिसात घरांत जेवी नाका इल्लेशें बायल लॅपन व्हर एका मुवीक वसा बोवा इल्लेशें. ताजे उपरांत ती इल्लेशें काल करतना कुमोग करता आसतना ती वावर करता आसतना कालें कर तुवें वचून इल्लें कुमोग कर. मासली हाडल्या जाल्यार तूं मासली सुटी कर ती आळ्यान वांटून दी. उस्तर उमळटाय जाल्यार तूं कालें कर तूं इल्लेशें वचून तिका हेल्प कर. उस्तर सुकोवन घालूंक घरा आसा जाल्यार नाजाल्यार करूं जायना ओके कितें आसूं दी. आनी अशें ल्हान ल्हान संगते मुखांत तूं तुजें मोग व्यक्त करता आसतना ऑटोमॅटीक तुमच्या जिवितांत मोग उपजतलो आनी मोग एकामेका थंय आसा म्हूण तुमी समजतल्यात. देखून एक्सप्रेशन्स ऑफ लव इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट मोगाचें न्हू. देखून आमकां हर एकल्याक मोग आसा तो काळजांत दवरता आमी भायर व्यक्त करूंक शिकना आमी कांय करना आमी व्यक्त करना. तो व्यक्त केल्यार मात्र हेरांक कळचो मोग आमच्या लागीं आसा म्हूण. देव आमचो मोग करता म्हूण आमकां कशें कळी जाता. देव आमचो मोग करता म्हणून आमकां कळी जावचें एक संगत ती जावन आसा. देवान आमकां ह्या संवसारांत रचलां आमकां बेसांवांनी भरलां आनी देवाचो व्यक्त केल्लो आदी वर्तो मोग जावन आसा तोच सोमी जेजू क्रिस्त. देखून देव आमचो मोग करता आमच्या संगता जियेता म्हूण आमकां काल जाता. आमकां एक विश्वास आसा आमकां एक भावार्थ आसा आमी पाती येता कित्याक देवान तो मोग मनशा कुळा तें व्यक्त केला. त्याच रितीन मोगाच्यान जेन्ना आमी ल्हान ल्हानशा रितीन आमचो मोग आमी व्यक्त करता आमी मोगान वाडोवंक मोगांत रावोंक मोगांत खुशी पावोवंक आनी मोगांत जेजूक साक्ष दिवंक आमकां साध्य आसा. आनी असलो मोग आमचे थंय आसूं दी म्हूण आमी मागया. संतोष परितायच्या वर्त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं करी बापा.
स्वीकार तू करे बापा मुंडो गोवासो वायदा कासो होळवटीसो आमच्या जसासो स्वीकार करून ये बापा बदलता मासा क्रिस्ताच्या म्हज्या भाव भयणी भुरग्यांना म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदा देवा बापाक मांडतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मान्य महिमेक आमच्या नव्या पयसवेच्या दवा सर्वस्वर मानून घे. बापा भगवंत मारतसो उडास करून तुजे महिमेच्या मानाक हो अकनेसो यज्ञ आमी तुका नम्रतेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बराबर आमचे चिनयेची सेवा तुका मानो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे ही सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा अगदीन वासुया. होय आमी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सहकाळी आनी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यावो हरवी आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. श्रेष्ठ शगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कहरताय. तुज्या विश्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी कहरताय. तुजे सोडवणे सफळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनू वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस खेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो सोमार पावची. तेच परी जेवण जाता आसता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनू वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नींग कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडा आसा करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. सोमी जेजू मेलो. सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जीवन जाला.
जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू जीवन जाला जीवन जाला जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडा आस करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बागेन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवो सुदोरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पसान तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव का मोरये देवाचे माये सांगता बगेवन झुजे ती सोपती बगेवन दमदुतां सांजू दुता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सामार्था बराबर ससनाच्या जिवितान आमकां वांडो दी आनी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या हा एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनाने वैपाव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव बळी जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां दाळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून याची बितां सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्फात कांदली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्या राजवटी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे निमणच्या भवी सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशा प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकांक शांती दिया देवाची शिडी संसाराचे पाप काडे आमची काकुळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणां कापयल्ल्यान ती सर्व सुभागी ती म्हजी भितर येवंची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तुका सेवंक खात्रेकता येण्या तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या तुका सेवंक खात्रेकता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता
वरण करसो सासनी सुका वरून पावसो सासनी सुका पावसो सोमिया तुका हरिंकार त्रेता तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका हांव वाजिता जिवीत मोजें समर्पिता. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, ह्या यज्ञांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अथीर चंचल वस्तू तावन मेकळें करून तें गरजेच्या एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळ दी. आनी बगेव तूं मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून सस्नाच्या तुजे महिमेन बगी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. समिस्तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, परत हेवटी ह्या पवित्र थळाक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा 8 वरां हांगासर पयलें मीस, 10:30 वरां दुसरें मीस आसा आनी ताच्या उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक तुमकां स्टॉलान मेळटात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटा. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची तेसावां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरान तुमी दिवची. पूण शेताच्या अभिवृद्धीकाची तुमच्या मोगाचे दान आमी स्विकार करता. कुशेन कोणाय कितें दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवन दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपारांचें जेवण तयार करूंक साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असलीं बरीगारी आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिका तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर मागतल्या. हांगासर म्हज्या दाव्या कुशी आश्रयच्या बिल्डिंगांत होमिओपॅथीक मेडिसीन मोडवेद्रे आळवास मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन लाभता ती घेवन ताचो फायदो तुमकां जोडूंक अवकाश आसा. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 ते 10:30 वरां पर्यंत ये मिटिंगां चलतात. आमाल पिवन एक वळख जाल्ल्यांक जर सुडका आशेता जाल्यार ह्या मिटिंगाक येवंक आनी त्या मारिपात बरेपण जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. आमच्या पूण शेताचें पत्र यात्रेक मुकलो हांको ऑक्टोबर वार्षिक परबे वेळार प्रसार जाता. तेरगून तुमी बऱ्या मनाचे न्ही जायरातां लेखनां खावना तशेंच तुमच्या जिवितांत ह्या पवित्र थळार कितें बरेपण घडलां तेंय बरोवन दिलें जाल्यार आमी परगट करतले. हांव मोगाचें आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानादी बाप अनिल आविल्ड लोबो तांचे तावन मानाची वाद घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. वेवल लसरादो प्रोप्रायटर फॅमिली केटरर्स देरेबैल मँगलोर आयचे दिसाचे नॉन वेज जेवण तांणी आमकां स्पॉन्सर केलां. तांचे तर्फेन हांगासर मुखार येवन मानाची वाद घेवंक हांव उलो दितां. तशेंच नांव नाका म्हण एकदांनी किन्नवळी आयचे दिसाचें ऑर्न स्पॉन्सर केलां. हिल्डा फेर्नांडीस किरेम नांव नाका म्हण आनी एकदांनी किन्नवळी. संतान फेर्नांडीस किन्नवळी. एल्ड्रेन डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी किन्नवळी आनी एक नांव नाका म्हण एकदांनी पालाडका. दान दिल्ल्या सर्व दानीचो उपकार बावरता. देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. वाती वांटल्या फादर तुमकां देव बरें करून सगळें आमी दिमी घालया. सांजू दोतात देवाच्या मानाक नव्यान आमी चलोवन वरया. सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पारोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी भाऊ बहिणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बघेव जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता सांजूदता देवानी सांत भक्त प्रत्येक जण मुरी आमची सर्गींची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आम्ही सांगता मागया सोमिया जेजू क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता बघेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनू आसता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमी आमचे मागणे लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरय देवा बापाक निरंतर होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनी देवाक मानू आता जेजू आमच्या भावार्थ उजेती तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरय आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय आतां आमी बघेवन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपात उबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशा प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरो आसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे बातेन आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन सांजूदता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजो सैरो आनी धर्मजो जावन आसलेल्या बघेव जोता देवा आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी साबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसा तुजे मजतीचेर बरोबर वचून म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां सकड आमी बसया मोगाचे न्हू हांगासर साबार ते आसात ह्या घडये हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची त्या सवा मागणी आसा जाल्यार ह्या घडये उभारून दिवन मागा मोगाचे न्हू 8 जाणांक परगांवान बरें काम मेळचे खातीर 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावचे खातीर 4 आमाल पिवन येता सुटका मेळचे खातीर 6 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 14 जाणां बरी भलायकी फावो जावचे खातीर तेगांचो जागो बरें आम्हाला विकोन वयचे खातीर 12 जाणां परगांवाची विसा फावो जावचे खातीर 7 जाणांच्या कुटुंबान शांती समाधान राज आनी मोगान जिवची कृपा मेळचे खातीर एकल्याच्या 13 वर्सां काम केलो सर्वीस मेळचे खातीर एकल्याच्या पांयांची दूख आनी सुजू उणें जावं एकल्याची युरीक एसीड नॉर्मल जावं 6 जाणांक एग्जामान बरें मार्क्स कान पास जावं 5 जाणांक भुरग्यांचें तेणें फावो जावचे खातीर एकल्याक वायट सक्तेन सुटका मेळचे खातीर एकल्याक आयर्लंडाचे विजा प्रोसेसींग बेगीन जावचे खातीर एकल्याच्या पांयाचो किडो गूण जावचे खातीर एकल्या चलयेन आक्रिस्तांव चलयाचो सांगात सोडच्या खातीर 5 जाणां शिकोवंक बरी मौत उडासाची सकत आनी जानवाय फावो जावचे खातीर 6 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जावंक आनी भलायके बरीत भुरगें तिका फावो जावचे खातीर एकल्याचे इंटरव्यू बऱ्यान जावन बऱ्यान फेस करूंक आनी सिलेक्ट जावचे खातीर एकल्याच्या आंगाचे कोरोस गूण जावचे खातीर सौग आनी रीण पारी करूंक तांकां कुरपा मेळचे खातीर दोगांचे बिझनेस बऱ्यान चलचे खातीर एकल्याचें मन परिवर्तन जावचे खातीर एकल्याक पिड्स पिडातावन सुटका मेळचे खातीर 30 आनी 2 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू क्रिस्तानाक फ्री गव्हर्मेंट सीट PG मेडिकल सीट मेळचे खातीर मागोवंक सांगला फ्रॅक्चर जालो हात पयलींचे बरें सरको जावन गूण जावचे खातीर एकल्यान मागोवंक सांगला परगांवांत एकल्याक बऱ्या सांबाळचें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला एकल्याक 9 म्हयने जावन कामाच्या सोदनेर आसा ताचें इंटरव्यू पास जावन बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगला एकल्याक एक बरी सैरीक बेगीन मेळचे खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू दिल्लीत हांव एक स्त्री तिका बरी भलायकी हात पांयची गांठी दूख पेंगटाची दूख गूण जावचे खातीर दिल्लीत हांव एक चली ताका कामाची भद्रती मेळचे खातीर मुंबईत हांव एका तरणाट्याक एक बरें काम मेळचे खातीर लंडनांत हांव एका तरणाट्याक बरें काम मेळचे खातीर एका चली एक दुबायंत एक बरें काम मेळचे खातीर रोस्लीन म्हणल्यार चलयेचें काम परमनंट जावचे खातीर प्रिया म्हणल्यार चलयेक एक जॉब काम मेळचे खातीर जॉर्ज म्हणल्यार एकले बरी भलायकी मेळचे खातीर एक भुरग्यान मोबायलांत हांव पयस रावंक आनी शिकपाक ध्यान दिवची कृपा मेळचे खातीर एका भुरग्याची पेंगटाची दूख गूण जावचे खातीर वेरोनिका म्हणल्यार स्त्री एक बरी भलायकी पांयांक बॉल मेळचे खातीर एका चेरक्याक हरद्यान तवळ येवची दूख गूण जावचे खातीर एकल्याची स्किन एलर्जी गूण जावचे खातीर एकल्याक नर्सिंग गव्हर्मेंट सीट मेळचे खातीर एकल्या कामाचे कॉल बेगीन येवचे खातीर विन्सन म्हणल्यार बाबाक बऱ्या सांबाळचें बरें काम मेळचे खातीर एकल्याच्या माथ्याचे केस झडचे रावचे खातीर एकल्याची स्किन एलर्जी प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर एकल्याची एलर्जी शेळ शिंको गूण जावचे खातीर 10वी क्लासीच्या एका भुरग्याक शिकपान कॉन्सन्ट्रेट करची कृपा मेळचे खातीर फ्लोरीन म्हणल्यार बहिणीक तिचें टंग कॅन्सर गूण जावचे खातीर
एकल्याक USA 15 वर्सां चरक्या भुरग्या बरे फुडारा खातीर विसवणुकाची कृपा मेळच्या खातीर सिसिलिया सेरावो म्हणल्या बहिणी बरी भलायकी आनी तिच्या सगळ्या कुटुंबाक बरें मन लाभच्या खातीर एका कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी आनी बरेंपण मेळच्या खातीर पेडणी म्हणल्या एका स्त्रियेक हर्निया ऑपरेशन जाल्लें दुबायंत संपूर्ण गुण जावंक तिची दूख निवारच्या खातीर एका तरणाट्याक एक बरी सैरीक लाभच्या खातीर क्रिस्तान म्हणल्या एका भुरग्याक बरी भलायकी मेळच्या खातीर विनोद फ्रेमीन आनी क्रिस्तान तांकां बरी भलायकी तांच्या तेसांवा खातीर मागोवन सांगलां जॉनस डिसोजा ताच्या एक बरें काम दुबाय मेळच्या खातीर मागोवन सांगलां जशिंता म्हणल्या स्त्रियेक एक गोल्डन विजा नर्स तें ताका मेळच्या खातीर हिल्डा डिसोजा ताका एक बरें काम मेळच्या खातीर आलन लसरादो आनी एलिटा तांकां भुरग्याचें ताणें फावो जावच्या खातीर अलिशा आनी ऑन्सिल तांकां एक बरें काम बरी भलायकी मेळच्या खातीर ब्रदर मातान आनी फादर सेल्वराज तांकां बरी भलायकी मेळच्या खातीर विन्सी जेसी विक्साल ज्युएल राचेल आनी डिसोजा कुटुंबाच्या तेसा वांगडा ती बऱ्या भलायके खातीर रीटा आनी जॅडन फेर्नांडीस आनी कुटुंबाच्या तांच्या बऱ्यापणा खातीर मायकल शारन आनी साविया फेर्नांडीस तांच्या बऱ्यापणा खातीर आनी बरें तांणी करच्या खातीर तांच्या जिवितांत ग्लेन ट्रिजा तांचे शिकपान तांणी बरें करूंक आनी बरी भलायकी तांकां लाभच्या खातीर ब्रदर क्लिफर्ड आनी सिस्टर मेटिल्डा बरी भलायकी आनी तांचे मिसांव काम बरें करून करच्या खातीर जोनाथन डिसोजा 30 आनी 2 वर्सांचो तरणाटो दुबाय एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एका कुटुंबाचे समस्ये निवारूंक आनी कुटुंबांचें सगळें बरें जावच्या खातीर एका चली एक बरी सैरीक मेळच्या खातीर एका कुटुंबाचें घराचें काम धरलें तें बऱ्यान आखे जावच्या खातीर एका चली एक एग्जाम आसा येवच्या आयतारा ती ताणें बरें करून बरोवची ताका कुरपा मेळच्या खातीर मागोवंक सांगना ह्या सोर त्या सभा सांगता आमची त्या सभा जी कितें घेवन ह्या पवित्र तळार आसा संजूदता देवाच्या मजतीन मागलें मेळटा म्हणल्यार त्या व्हडा पातयेन बरोवशान ही सक्कड त्या सभा ह्या घडये उबान दिवन आमी म्हणया आतां आमचे वयर बऱ्या आराधान तुका सुमियान जेसू वंदन तुका सुमियान जेसू होगळाप तुका सुमियान जेसू महिमा तुका सुमियान जेसू स्तुती तुका सुमियान जेसू जय जय तुका सुमियान जेसू प्रणिपात तुका सुमियान जेसू हालेलुया 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 मंगळा जेसू या घडये या सक्कड भावनाची मागणी हांव तुज्या पांयां तळा सांजूद देवाच्या मजती समर्पण करता या सक्कड भाव भयणीचे तुझ्या मोगाची दिश्ट घाल सोमिया तुझे काकोल तो वाळय तुझी पदवी तांचे जिवितांत दाखय सोमियांचे जो तांचे सांगत राव तांचे दुख आपोस तांचे कश्ट निवार तांकां बरी भलायकी बरेपण दी तांणी आशिल्लें बरेपण आयचे दिसा मागलें सक्कड तांकां आनी तांच्या कुटुंबांत तांच्या मोगाच्या हरी एकल्याक तूं लाभय सोमिया तुझे काकोल दाखय सोमिया सांजूद देवाच्या मजतीन मागलें बरेपण ह्या पवित्र तळार वाळय सोमिया आनी व्हडा पातयेन भवर्तांत ह्या पवित्र तळार आसा सोमिया तुझे काकोल दाखय सोमिया तुझो मोग दाखय सोमिया बरेपण दी सोमिया टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty healing may your mighty power flow into their life Lord Jesus bless them abundantly Lord bless them Lord Jesus abundantly touch them Lord Jesus heal them Lord Jesus hallelujah 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 सकड़ा मी दिमी गेल्या म्हज्या मोतीर काळो कान म्हजो भावार्थ दंडळोंक बेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे ये वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सदिवचे केरी तेणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे गोरसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा देगी तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमी एक घडी भर आमचे दोळे धांपिया मोगाचे न्हू ह्या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारी बात आमकां लाभच्या सक्कड बरेपणा खातीर आमकां मोतीक समाधान संतोष लाभता कुडीची भलायकी मेळटा आमच्या जिवितान आश्चर्यां अद्भुतां घडटा जायतें बरेपण ह्या पवित्र थळार वालता ह्या सक्कड बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू एकलो देवान केल्ल्या सर उपकारां पासून तो अर्गां दिता एकल्याची जॉन्डिस पिडा गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याची स्कीन एलर्जी गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता सौगांक बऱ्या सांबाळाचें काम भाव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता तेगांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचे जाग्याचे सगळे रेकॉर्ड्स क्लियर जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 8 जाणां बरी भलायकी भाव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात 2 जाण तरणाटे तांकां काम मेळ्ळ्या खातीर ते अर्गां दितात आनी 6 जाणांनी मागलो प्रत्येक उपकार तांच्या जिवितान लाभयल्ल्या खातीर धन्या देवाक अर्गां दितात आमी धन्या देवाचो उपकार आठवया अर्गां दिवया आतुबान आमी म्हणया हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू हांव होगळाप दिता जेसू म्हज्या काळजा
हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजान मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागी आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायट आनी अनवरांतली निवार ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सांक आनी सेवकांक पाव ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांक ताळणी आनी पातकांतली निवार ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्मेची घटाई दी ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्गींच्या बापाईचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान तांकां फावो कर म्हण मागता ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेली जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया मोगाळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावतें काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया दयाळ बापा फावती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संत सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया सर्वेस्परा परगवान काम करच्या सक्कट भावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करतना बरी भलायकी मतीक समाधान संतोष दी तांच्या कामाची भद्रती दी सक्कट वायट विघ्न अवघडांतले सदांच तांकां निवार वर तांच्या कश्टा दुखान एक स्वरुपाना वेळार निरंतरी तुजो सांगात तांकां लाभय म्हण मागता ऐक आमची प्रार्थना येसू मिया मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आय नमारनिये काकुदीचे मये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरोशा तुका मिलो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुकाच्या कोणांत आसता हस्कार वस्ताचो आमी तुका रुदान करता तो तुमचे शकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कशे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मंगळे दुलोबी हांव कार्य मुरये बघेवन ती देवाचे माम बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावज आमच्या खातीर त्रिएक देवाक मान कर पिडेस्तां खातीर मागया या घडये तुमकां कितेंय पिडा आसा जाल्यार मोगाचें न्हू तकलेचेर तुमचो हात दवरा उजवात तुमच्या तकलेचेर दोन तुमचे खातीर वा कोणा खातीर मागोवंक जाय पिडेस्तां खातीर या घडये तांचो उडास काडा तांचे खातीर मागा मतीक समाधान संतोष बरेंपण मेळचे खातीर या घडये विशेश तरान मागा मोगाचें न्हू महिमा तुका सर पदवेदरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करूंक तुवें कशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी वा मतीच्या वा कुडीच्या पिडेनी गोश्टांच्या तुझ्या साकरांनी साकरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दी जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेनली गुण जावन वेगीच आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमियावर वीण आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदार आणि रसला सर्गानी संसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या बावर्त्यांच्या बुजवणदारा तुजी मीत नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांची राखण बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजोनी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांतान बोगसून जियोवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बोगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दी जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पोर देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळो असो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां माई पासन आनी काकुळतीन वागोव दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त
बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आणि आपले बसवणे परमाने संसार सरापर्यंत आमचे सांगाता आसा तो तुमचे सुमे सदांच आसूं तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमचें रखवण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर वायट भस्मून उडोवं आणि तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परसळीत करूं आमेन. आणि सर पदवेदार देवा आसो बापा आसो आणि पुता आसो आशिर्वाद तुमचे देव आणि तुमचे सुवे सदा आसो आमेन. मोगाचें दिंबीर समीरविया मुकलो थोडो वेळ साक्रामेंतांतल्या आराधनान जेजू सांगता करचोचो पवित्र वेळ बरो वांटो विसरून करचो वेळ तर त्या जेजूक आतां आमचे मदें आमी स्वागत करया. तूं म्हजो आसरो राखोंडा तूं म्हजो मोगाळी तूं म्हजो देव तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो राखोंडा तूं म्हजो मोगाळी तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमच्या समयाक आराधन करूंक ताका भेटूंक हांगासर आमी आयल्या आमचो जेजू म्हजो जेजू मार्ता मोरी लाजाराच्या घरा थंयसर वचून मोग अणभव केल्लो जेजू आज ताका भेटूंक आमी हांगासर आयल्या आमच्या जिवितांत असो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच रावन दी म्हणून आमी मागया ताजो मोग आमच्या जिवितांत आसून दी म्हणून आमी मागया जें कितें ताणें आमकां आमच्या जिवितांत करूंक आपयलां शिकूंक आपयलां जारी करूंक आमकां आज्ञा दिल्या तें आमी करूंक त्याच सुम्याचो आदार आमी मागया त्याच सुम्याक आराधना आमी करया त्याच सुम्याक स्तुती आमी गावया त्याच सुम्याक आमी स्तुती गावया तूं म्हजो सोडबंदा तूं म्हजो शिकोंडा तूं म्हजी घरकार तूं म्हजो देव सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता
जिविता तुझे रूप स्वता सगळ्या सुखे तुझी सेवा करता हांगा हावासा आमच्या दुपारी आणि गव्या मोगाच्यानो सगळ्या काळजाता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप ओळूंक सोदता सगळ्या सगळी तुझी सेवा करता हांगा हावासा हात उबारून हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा जेजू हांगा हावासा हे मोगळा सुम्या जेजू ह्या संवसारांतूं आयिल्लोय आमच्या हर एकल्यांची सडवण करूंक फकत 3 वर्सांनी परगडचिनीन तुवें जिवीत जियोन तुज्या कश्टांक मरना जिवानपणा मुखांतर हर एकल्यांक बचावी जोन दवरल्याय हे मोगळा सुम्या तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता सुम्या तुवें आमकां आगापे मोग सेल्फलेस लव सॅक्रिफिसाचो मोग हेरांक बरें करचो मोग कितें म्हणून तुवें आमकां समजोनी दिल्याय समजोनी मात्र तुजे उतरांनी दिवनाय तुवें बगार सुम्या तुज्याच जिविता मुखांतर तुज्याच कश्टा मुखांतर मरणा मुखांतर तुजो संपूर्ण जीव तुवें समर्पण आमकां तुवें शिकयलाय सुम्या देखून आमी तुका अर्गां दिता सुम्या आमी तुका दिन वाजता सुम्या आमी तुजी स्तुती गायता सुम्या हे मोगळा सुम्या आमकां तूं सांडिनाका सदांच आमच्या संगाता तूं रावसो आमचो देव म्हणून आमी विश्वासान पातयता सुम्या तुवें जायत्या पिडेस्तांक आपण गूण केलें कंगल जाल्ल्यांक निर्गतिकांक लाचार जाल्ल्यांक तुवें तुज्यो संगातपण दिलोय सुम्या आनी आज आमी तुजे समकार आसा सुम्या आमकां तूं बेसावांनी भर सुम्या आमकां फुटलून दवर सुम्या आमकां तुजो मोग दी सुम्या आमकां तूं जाय सुम्या आमच्या काळजांत ये सुम्या आमच्या मनांत ये जतम्यांत तूं राव सुम्या आराधना तुका सुम्या होगळाप तुका सुम्या स्तुती तुका सुम्या तूं म्हजो गोडी तूं म्हजो उजवडा तूं म्हजी गुपी सुवात तूं म्हजो सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूप ओळूंक सोदता सगळ्या सत्ते तुझी सेवा करता हांगा हावासा बऱ्यानी गावया मोगाच्यानो सगळ्या काळजांत तुझं आराधन करता ये मोगळा सुम्या सगळ्या जिवितांत तुज्या स्तुती करता सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुज्या नांव हांव सगळ्यांक सेवा करता तुजी सेवा हांव करता सुम्या तुज्या हातांनी म्हज्या बळांत तुजे सगळे सक्तेन सुम्या हांगा हांगा हांव आसा सुम्या हांव हांगा आसा सुम्या हांगा आसा सुम्या म्हज्या काळीस न्हू आपूण सुम्या हांगा ये सुम्या म्हजे मोग आपूण म्हाका म्हज्या पदकांत हांव निवार सुम्या म्हज्या पदकाच्या वडणेंत हांव म्हाका तूं निवार सदांच हांव तुज्या सनात रावंक म्हाका
तुझी कृपा दी सोमिया म्हाका तूं सांगले नाका सोमिया तुजो सांगात कोण बघूंक म्हाका आदार दी सोमिया जायते फावटी हांव कश्टाला म्हज्या पिडे वरवीं जायते फावटी हांव कश्टाला हेरांच्या इजा उपाद्रा वरवीं जायत्यांनी म्हाका सांडला सोमिया तुवें म्हाका सांडूनाय हांव हांगा आसा सोमिया तुजी बाळ हांव हांगा आसा सोमिया म्हाका तूं आपड सोमिया म्हाका तूं गूण कर सोमिया म्हाका तूं राख सोमिया म्हजी मागणी तूं आयक सोमिया हांव हांगा आसा सोमिया आल्मांक सोमिया सोमिया म्हज्या खर्चांक घे हांगा आसा हांव सोमिया हांगा हांव आसा Hallelujah, 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 hallelujah. Mogala सोमिया जेजू नमस्कार तुका आमी करता सोमिया आराधना तुका आमी करता सोमिया स्तुती आमी करता सोमिया ये सोमिया आमचे थंय आज ये सोमिया म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या आत्म्यान तूं ये म्हज्या मनान तूं ये सोमिया म्हाका तूं आपड सोमिया म्हजे संगता राव सोमिया अर्गां तुका सोमिया हुगळाप तुका सोमिया स्तुती तुका सोमिया एक घडी बरो आमच्या हात आमी सकयल घालया दिंबेरस दोळे आमचे दांभिया मौनपणे कितेंच डिस्टर्बन्स नाका इशीं तिशीन आमी पळोवचें नाका दुसरें कितेंच आमच्या मतीक आमी हाडचें नाका मोगाच्या भावान आनी भयणीनो म्हजो स्वामी म्हज्या समकर आसा म्हजो स्वामी उंड्या रुपार म्हज्या काळजांत आयला दुसरें कितें म्हाका जाय हो स्वामी आमकां पुरो तस्सू आमची जतन घेता तस्सू आमकां राखता आमचें जिवीत फूड करूंक आमकां बेसावांनी बरोवंक मार्ता मरी लाजराक संगात दिल्लो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हज्या संगात आसा मौनपणी स्वाम्याक आमी आराधन करया ताच्या लागीं आमी उलोवया कितें तुमकां स्वाम्या लागीं सांगूंक जाय कितें तुमकां भोगता स्वाम्याक तुमी सांगा कोणी आयकना जाल्यार स्वामी आयकता कोणी आमकां समजना जाल्यार स्वामी समजता कोणी आमकां मोग दिना जाल्यार स्वामी ताचो मोग सांगातपण आमकां दिता मौनपणी थोडो वेळ स्वाम्या सांगाता Dakan bosat ergan tuka sumian Jesu Hoglab tuka sumian Jesu Hoglab tuka sumian Stuti tuka sumian Jesu महिमा तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू मोगाच्या भावांनी भयणीनो कितली सुबेतने कितलो संतोष खऱ्या काळजांत खऱ्या मनांत जेन्ना आमी सोम्याची स्तुती गाता सोम्याक आमी अर्गां दिता सोमीस आमच्या संगात येता आमच्या संगात रावता तो खरो संतोष आमकां दिता देखून जो कोण सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सोम्याची स्तुती करता तो संतोष बरी जाता मौन हांगा थंय इसीन दवरून धरल्यार तो संतोष आमकां मेळना अणभव आमकां जायना देखून खरो अणभव संतोष जोडी जाय जाल्यार आमी आमच्या काळजांत तावन मनांत तावन आत्म्यांत तावन सगळ्या सक्तेन आमी सोम्याची स्तुती करूंक आसा तेवळ मात्र आमकां तो अणभव जाता आनी बुवा पोरबायचें पवित्र पुणशेत सांजुद तद्देवाचें आमकां देवान फावो केलां खंडी जावन इतलो व्हडा संख्यान हांगासर आमी येता तो अणभव सोमी आमकां दिवन दी तो अणभव आमचो जावन दी म्हणून आमी हर एकलो आशेवया मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज हांगासर आमी आयल्या देवाची स्तुती करूंक सोम्याची स्तुती करूंक देखून एक परत एक सवाल जेजू कित्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो गे म्हूण जेजू ह्या संवसाराक कित्या खातीर आयिल्लो
सगळी जेजूचें उतरां, जेजून केल्ले ओपारी, जेजून केल्लीं अजापां, जेजूचे कश्ट मरण सगळी सांगाता घालून ताका जाप एकच, तें जावन आसा देवाचें राज्य ह्या संवसारार स्थापन करूं, देवाचें राज्य आमकां कळीत करूं. आनी जो कोण देवाचें राज्य तेज्या जिवितांत मानून घेना तो खरो क्रिस्तांव जावन जिवंक साथ दिसना ताणें. देखून जेजूक समजचें जाल्यार जेजूच्या वाटेन समकोचें जाल्यार कित्याक जेजून तो सांगलां हांव जावन आसा सत, वाट आनी जिवीत. पळया, आनी ती वाट, तें सत, तें जिवीत आमी आपणाचें जाल्यार देवाचें राज्य हांवें स्विकार करूंक, समजून घेवंक, पयलें स्विकार करूंक आसा आनी तें म्हज्या जिवितांत जिवंक आसा. खंयसर म्हज्या घरा, म्हज्या फिरगजेंत, म्हज्या बोवारी, म्हज्या समाजेंत म्हजीं उतरां देवाच्या राज्याक सरी जाल्लीं, म्हज्यो करण्यो देवाच्या राज्याक सरी जाल्लें, म्हजें आराधन देवाच्या राज्याक साह जाल्लें. जेन्ना सर संगती आमी त्या देवाच्या राज म्हणल्या संगतेक लागू करून आमी जियेता, खंडी जावन आमी एक खरे क्रिस्तांव जावन जिवंक आमकां साध्य आसा. लुकासो वांजेल अध्याय 4 वळ 40 म्हणटा पळय, बोवा पुरब्याचें उतर, हेर शहरांकी देवाच्या राजाची बरी खबर हांवें प्रगट करी जाय, कित्याक हेस खातीर हांव आयलां, हेस खातीर म्हाका धाडलां. आनी जेन्ना सोमी हेस खातीर आयलां म्हूण जालें जाल्यार आमी घालें करूंक, तेंच आमी स्विकार करूंक. पूण तें आमी सोडून जर तर म्हजीच खुशी करता, देवाची राजाची खुशी हांव करना जाल्यार म्हजेंच जिवीत हांव जियेतां, देवाच्या राज्याक लक्ती जाल्ली जिवीत हांव जियेना जाल्यार हांव फटोवन पडटां, हांव सुकोवन पडटां. हांव सोम्याचें आराधन केल्यारी, भजन केल्यारी, मागल्यारी, तेच हांव हांगा भेटयल्यार व्यर्थ जावं पावता. कित्याक देवाचें राज्य म्हज्या काळजा मनांत ना जाल्यार, म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ जावंक पावता. आदल्या आयतारा खंयच्या मागण्या विशयांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें? आदल्या आयतारा खंयचें? आमच्या बापा मागणें, वय गे न्ही, आमच्या बापा मागणें. तातूंत घालें, जेजून घालें, पयलें म्हणचें घालें, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं. पळया, परतून जेजून म्हणचें तेंच, तुजें राज आमकां येवं, देवाचें राज येवं म्हणून जेजून आमकां शिकयलां. देखून परत जेजू म्हणटा पळय मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वळ 30 आनी 3, बोवा पुरब्याचीं उतरां, पयलें सोदा तुमी देवाचें राज्य, हेर सगळी तुमकां फावो जातलें. पयलें सोदा तुमी देवाचें राज आनी ताची खुशी, आनी हो सर संगती वस्तूय तो तुमकां मेळाशें करतलो, दिशें करतलो. देखून पयलें आमी सोदूंक जाय देवाचें राज म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या शेजारा, म्हज्या वावराच्या जाग्यार. आज आमी परगांवी आमच्या भावंडां खातीर आमी मागचो दीस आस, हय की न्ही? थोडीं जायते दिसान हांगासर तुमी आयल्यान, भायल्या गांवांत म्हजें काम कितें देवाच्या राजा खातीर. खंडी जावन आमचो दीस पडतो ग्रास सोडूंक आसा, ग्रेस्काय, दुडू दौलत आमी आपणावंक आसा. कितें म्हळ्यार बेश्टेंच आमी जियोंक जायना, पूण देवाच्या राजाक लक्ती जावन सरी जावन हांवें आपणावंक आसा, वय की न्ही? देखून परगांव जावन, गांवांत जावन, कुटुंबांत जावन, भायर जावन, भितर जावन पयलीं आमी सोदूंक जाय देवाचें राज. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज आमी आमकां विचारूंक जाय इतलेंच, हांव म्हज्या जिवितांत देवाचें राज रुता करना सांगी. जायते पटी आमी सुकोवन पडटा. जेजूची फिलॉसॉफी घालें, फिलॉसॉफी जेजूची MBO, मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टीव, बोवा पुरबायचें एक कॉन्सेप्ट आसा. MBAंत MBO म्हणलें एक कॉन्सेप्ट आसा, मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. म्हणजे तुजे लागीं एक ऑब्जेक्टीव उद्देश आसा जाल्यार हर सगळी संगत्यो ताका लक्ती जावन तुवें जिये जाय. आनी जेजूचें कॉन्सेप्ट करेक्ट आसलें, ऑब्जेक्टीव करेक्ट आसलें, देवाचें राज आनी ताचे जिवितांत रुतो जाल्ल्यो हर एक संगत्यो ताचें उलोवणें देवाच्या राजाक लक्ती जाल्लें आसलें. देखून ताचें उलोवणें हेरांक बुजवण दिलें, ताजे उतरां मरिफात हेरां बरीं जालीं, ताजे उतरां मरिफात हेरांच्या जिवितांत उजवाड आयलो, ताजे उतरां मरिफात देवाच्या लागीं आयलीं. पूण म्हज्या उतरां मरिफात सवाल तुमकांच तुमी विचारूंक जाय, हांव म्हाका विचारता, तुमी तुका विचारता. जेजूचें काम मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टीव, काम देवाच्या राजाक लक्ती जाल्लें. सगळ्यांनी देवाचें राज स्थापन करूंक गेलो, पिडेस्तांक गूण केलें, निर्गाय कोण आशिल्ले बेजारायन आसले, कंगल जावन आसले, तांकां समाधान दिलें, सारकी शिकोवण तांकां दिली, देवाच्या राजी सारकी वाड ताणें दाखयली, कितले सणां ताणें बुजयलें.
जेजूचें काम पळया. जेजूची अजा परत जेजू देवाच्या राजाक लक्ती जाल्ली. निमाणें जेजूचें जिवीत सयत देवाच्या राजाक लक्ती जावन ताका ताणें भेटयलें. देखून आज म्हजें ऑब्जेक्टीव कितें, म्हजो उद्देश कितें, जिणे उद्देश एकच, देवाचें राज. आनी ताका लक्ती जावन म्हजो वावर, ताका लक्ती जावन म्हजो संबंध, ताका लक्ती जावन म्हजें उतर, ताका लक्ती जावन म्हजें मनोरंजन, ताका लक्ती जावन म्हजें सगळें जिवीत. देखून जर तर चुकोवन पडलां जाल्यार आमी सोम्या लागचें बोक्सांनी मागया मोगाच्यानो. आनी तेंच देवाचें राज आमी बांदून हाडूंक आमकां सोमी आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. आनी आमची जाप जावन दी. म्हजें जिवीत देवाच्या राजाक ताळ पडना जाल्यार तें ताळ पडाशें आमी करूंक सोम्या लागीं मागया. आनी आमची जाप जावन दी. सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. 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 आमचे अस्कतकाय आमी पयस करून, सोम्या तुजें राज बांदूंक आमच्या स्वार्थांतलें पयस रावून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. एकामेका कुमो करून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. भोगसण्याच्या स्पिरितान जियोन, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो बरी कर. कुटुंबां बांदून हाडून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कर. माया मोगाच्या स्पिरितान जियोन, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. लढाई झगडें पयस करून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. पेल्याच्या दुस्मानकायेतावन पयस रावून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो दुबावी कर. आनी मनास्तापांतलें पयस रावून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुटुंबाची जबाबदारी बरी करून फाळून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. वाड्यान फिरगजेंत आनी समाजेंत उर्बेन भागीदार जावन जियोंक, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कर. आनी तितलें पयस रावून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. अन्यायांतलें पयस रावून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. अन्याय विरोध झुजोन, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. हेरांच्या गरजेक पावोन, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. गर्व हंकार राग पयस करून जियोन, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. हेरांक कुमो करून, सोम्या तुजें राज बांदूंक म्हाका कुमो कर. एक घडी बोर आमी आमचे दोळे धांपया. हांव खंयच्या संगतीन म्हज्या जिवितांत सुकोवन पडलां. देवाचें राज बांदून हाडूंक ती संगत आमी सोम्याक समर्पण दिवया. सोम्या लागीं ते पात्राक आमी वळखुया आनी आमकां सोम्याक समर्पण. सोम्या ह्या संगतींत हांव पयस रावतां आनी म्हज्या जिवितांत खरेंच तुजें राज हांव बांदतां. म्हाका तूं बळ दी, म्हाका तूं सखत दी म्हूण सोम्या लागीं एक घडी बोर म्युजीक जाता आसतना सोम्या लागीं आमकां समर्पया आनी मागया. वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो सर्गीन माळो. वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैविकता सोताळो देवीचो माळो. बदल 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 जिवी तुजी बदल 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 जिवी तुजे बदल. हे मोगाळा सोम्या हांव म्हाकाच बदलूंक आशेतां. म्हजें जिवीत सर्गींच्या राजाक लक्ती करून जिवंक आशेतां. सोम्या म्हज्या काळजा दारार तूं आसाय. म्हाका तूं मेळोंक आयलाय. सोम्या तुजी कृपा हांव मागतां. म्हजें जिवीत बदलून तुजो आदार दी. सोम्या म्हाका सर्गींच्या राजाक पावोवंक, सर्गीच्या राजांत सर आज्या बडव्यां सांगाता, देवा सांगाता, तुजे सांगाता रावोंक, आनंद भोगूंक एक दीस निर्मी म्हणून हांव मागतां. सोम्या म्हाका तूं बक्षी. सोम्या काळजा दारार उबो आसा जेजू तुका राखोन आसा. काळजा दारार उबो आसा जेजू तुका राखोन आसा.
सर्गींच्या सुखा पावोंक तुका सर्गींच्या सुखा पावोंक तुका सोमी तुझे समोर आसा सोमी तुझे समोर आसा वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैविका सोताळो जर्गी सोमाळो वेळ भरती जालो जेजू दिता उलो दैविका सोताळो सर्गी सोमाळो मुगाच्या भावनांनी पैनीनो आमकां सामी नितळ केलें आमकां सामी सुमयाक समर्पिलें आज आमी हांगासर आयल्या मागोवंक आमच्यो विनवण्यो घेवन सुमयाक समर्पोवंक सुमयाचो आदार मागोवंक सुमयाचें सखत मागोवंक देखून आमच्यो सर विनवण्यो आमच्यो सर गरजो आमी आतां सुमयाक समर्पण दिवया कोणाक दिमी घालूंक जाय तुमी दिमी घाला कोणा बसोन तुमचे विनवण्यो सुमयाक अर्पूंक जाय तुमी अर्पी येता हांगासर आमी विनवण्यो सांगता आसतना देवाक आमकां आमी समर्पण दिवया त्या गरजे पासत आमी मागया तसो स्वामी जेजू क्रिस्त बेसांवांनी आशिर्वादान कृपेन आमकां भरून दी म्हणून आमची सर प्रार्थना मागणी आमच्यो विनवण्यो आमी सुमयाच्या पांयां तळ आमी दवरया आनी ताका लागती जावन आमी गावया श्लोक प्रार्थन कर ये मनशा प्रार्थन कर ये मनशा प्रार्थन केल्यार सुटका सोडवण मेळटा संतोष समाधान लाभता दुखा गळून रुदान कर दिंबेर पडून प्रार्थन कर सोमी जेजू मागणे आयकता दुखा तुझी पुसून काढता हाताक धरून सांभाळ व्हरता मागीर आमी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमच्या पवित्र सभे पासत आमची पवित्र सभा आसा आमी आसा पवित्र सभा आमकां जगतेन दिग्दर्शन दिता मार्गदर्शन दिता जेजूची वाट जेजूचें राज कितें म्हणून आमकां समजयता ह्या पवित्र सभेंत आसच्या सर्व म्हणजे पावसेबां पासत गवळी बापां पासत याजकां पासत धार्मीक भयणी पासत धार्मीक भावां पासत लायक मुखेल्यांं पासत एक घडी भर आमचो सगळो उडास काडया आमच्या विगारांचो आमच्या जिवितांत विविध रितीन आमच्या जिवितांत आमकां सांगात दिल्ल्या आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांचो धार्मिकांचो आमी एक घडी भर उगडास काडया तांचे खातीर आमी मागया तांचे खातीर आमची मागणी मेटोवया पवित्र सभा आमकां जाय आमची पवित्र सभा चड आनी चड सर्गींचें राजाची मावल्या रुतां करून दी आमच्या काळजांत त्या पवित्र सभेच्या मणयारां मुखांत मुखेल्या मुखांत रुतां करूंक आमची पवित्र सभा सुकून दी म्हणून एक घडी भर मौनपणी आमी मागया आनी आमचे विनोवणी भेटोवनो आमी घावया पाताक सणून मागणे तूं सलय बोगसून सदा मागणे तूं सलय पातयोन सदा मागणे तूं सलय मागले मेळटा पर्यांत तूं सलय दुखां गळोवन रुदान कर दिंबेर पडून प्रार्थन कर सोमी जेजू मागणे आयकता दुखां तुजी पुसून काडता
हाताक धरून सांभाळून व्हरता. प्रार्थना कर ये मनशा, प्रार्थना केल्यार सुडकार सोडवण मेळटा, संतोष समाधान लाभता. मागया मोगाच्यानो आमच्या राष्ट्रा पासत हे आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान संतोष अभिवृद्धी रुता सावंदी म्हण मागया. आमच्या या राष्ट्राच्या राजकीय मुखेल्यांनी सरकारी मुखेल्यांनी जे कोण आसात वावर करना आसात केवळ पयशां खातीर आर्थीक बऱ्यापणा खातीर मात तांणी वावर करिनासता लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर सेवेच्या स्पिरितान लोन्स घेनासतना भ्रश्टाचारांत सांपड नासतना लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावर करूंक तांकां स्वामी जेजू क्रिस्त बेसांवांनी बरोवन दी, तांची काळीज म्हूण उक्तें करून दी. आनी आमी ह्या आमच्या बोवारी आसच्या आमच्या राजकीय मुखेल्यांक विविध संस्थांनी सरकारी संस्थांनी वावरच्या मुखेल्यांक आमचोय सहकार दिवंक आनी एकामेका आमी बरे नागरीक जावन आमचे कर्तव्य पालन करून बरे नागरीक जावन जिवंक तसो स्वामी आमकां आधार दिवन दी, कृपा दिवन दी, आमचे मौन उगडोवन दी, आमकां तो बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण एक घडीभर मौनपणी आमी मागया. आनी आमचे विनवण्यो समर्पण आमी गावया. जेजूच्या नांवान तूं मागणें कर, जेजूक पातयेवन सदां मागणें कर, जेजूची काकूळट मेळच्याक मागणें कर, कळनासता सदांच मागणें कर, दुखां गळोवन रुदान कर, धिंबेर पडोन प्रार्थना कर, तुम्ही जेजू मागणें आयकता, दुखां तुजी पुसून काडता, हाताक धरून सांभाळून व्हरता. प्रार्थना कर ये मनशा, प्रार्थना कर ये मनशा, प्रार्थना केल्यार सुडका सोडवण मेळटा, संतोष समाधान लाभता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी मागया आमच्या कुटुंबां पासत आमच्या कुटुंबांत आसच्या हर एका सान्याचो आमी एक घडीभर उडास काडया. जें कितें आमच्या कुटुंबाक गरज आसा, आमच्या कुटुंबांत समस्या आसात, आमच्या कुटुंबांत झगडीं आसा, सक्कडी आमी सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. ह्या सक्कड संकतेक एकच सोल्युशन, एकच समाधान, तें जावन आसा देवाचें राज. देवाच्या राजाची मौल्यां बक्षाणें मोग प्रामाणीकपण जबाबदारी हे सर आमच्या कुटुंबांत रुता जाल्यार आमची कुटुंबां बेसांवाचीं बंदेरां जातात, आमची कुटुंबां मोगाचीं पाळणें जाता, आमची कुटुंबां चड आनी चड संतोश वांटून घेवचें हे खातीर जावं पावता. देखून आमच्या कुटुंबांतले सर कश्ट संकश्ट आमी सोम्याक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबांतल्या सर सान्यांक सोम्याच्या पांयां तळ आमी दवरया. सोम्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यां बेसांवांनी बरो, आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक जबाबदारेन मोगान संतोशान सरदडेन जिवंक तुजो आदार दी, तांच्या मतीक तूं उजवाड दी, तांकां कृपेन तूं बरो म्हूण आमी मागया. जे कोणी पिडस आमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार तांकां आमी समर्पण दिवया. तांकां स्वामी जेजू क्रिस्त आपडूं दी, गूण करूं दी, तांचें जिवीत बऱ्या रितीन जिवंक आदार दिवन दी आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत इबाजारां पासत वाट सुखान आसतना बरें करून शिकोवन तांचें जिवीत जिवंक फुडार बांदून हाडूंक देवाचें राज्य तांच्या जिवितांत स्थापन करूंक एक घडीभर आमी मागया. पती पत्नी पासत तुमच्या दादल्या आनी स्त्री पासत तुमी मागा. एकामेकांत मोगान जिवंक विश्वासान मोगान जिवंक तसो आमी आदार दिवन दी म्हूण मागया.
आनी आमची विनवणी सुम्याक समर्पण घेवया आमी. प्रार्थना कर ये मनशा, प्रार्थना कर ये मनशा, प्रार्थना केल्यार सुटका सोडवण मेळटा, संतोष समाधान लाभता. दुखां घडून रुदान कर, दिंबेर पडून प्रार्थना कर, सोमीची मागणी आयकता, दुखां तुझी पुसून काढता, हाताक धरून सांभाळ व्हरता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज विशेष रितीन आमी मागोवंक आयले हांगासर आमच्या परगांवी भावा भयणी पासत. हांगासर आसच्या परगांवांत वावर करच्या, परगांत जियोच्या, जी कोणी हांगासर आसा जाल्यार सर भाव भयणींक हांव तुमकां उलो दितां. दया करून हांगासर मुखार येया. आल्तारीच्या बोवारी दिंबेर पडा. ह्या सुम्या लागीं आमी तुमकां आज आमी समर्पिता. तुमचे खातीर आमी मागता, तुमचे खातीर आज विनवणी करता. जी कोण आसात हांगासर दया करून हांगासर येया. दया करून येया. ह्या सक्रामेंताच्या ह्या मेजा बोवारी तुमकां तुमी दिंबेर पडा आनी तुमकां समर्पण करा. तुमचे खातीर आज आमी मागता. जी कितलीं जाणां आसात हांगासर बैल्या गांवांत आयल्या, दया करून मुखार या. ल्हानां भुरगीं व्हडां सक्कळी हांगासर या. वयरी वेत, आणखी वयरी वेत हांगासर वैदी वयरी वेत, वैदी वेरी हांगासर दिंबी घाला. जाता तितल्या लागीं या, सुम्याच्या लागीं या. सुम्याक आमी आज तुमकां समर्पण दिता. वावर करते आसा तुमी बैल्या गांवांत, तुमच्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर दिसपडचो ग्रास सोडूंक भोंवत या, हांगासर या. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया आज आमचो गांव देखीन धवून ती भायल्या गांवांत गेल्या. तांचो फुडार सोदून तांची कुटुंब बांदून हाडूंक. बैलो गांव म्हणटाना आमकां हांगा सुलाभ म्हूण दिसता. ना, भायल्या गांवांत तांचे समळे कश्ट आसात. जायते पटी विविध कश्टां मुखांत वळवळते आसात. ते आमच्या भाव भयणीचो आमी उगडास काडया. कश्ट तुमच्या भाव भयणीचो परगांवी भाव भयणीचो उगडास काडया. जायत्या जाणां बरें काम ना, काम आसल्यार जुलूम रितीन चलोवचे तांचे मालीक जायत्या रितीन अवघडान सांपडतात. एका फाटल्यान एक कश्ट आयल्यार धैर्यान झुजचें तसलो मनोभाव तांचे थंय आसा. आनी तो मनोभाव स्वामी जेजू क्रिस्त घट करून दी, तांकां धैर्य दिवन दी, तांकां बळ दिवन दी, सकत दिवन दी. सर वायटा विरोध झुजोंक, सर जुलोमा विरोध झुजोंक तांकां सकत दिवन दी. तांचें जिवीत, तांच्या सांगात आसलें जिवीत बऱ्या रितीन जियोंक स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां आदार दिवन दी. तांच्या जिविता मरिफात, वावरा मरिफात भायल्या गांवांत देवाचें राज स्थापन करूंक देव तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. सर तांचे कश्ट संकश्ट सुम्याक आमी समर्पण दिवया. जायते आमचे भाव भयण आसात भायल्या गांवांत वचूंक आशे येतात. थोड्यांक कामां मेळोनात, थोड्यांक विजा मेळोना. ह्या रितीचे विनवण्यो करते आसात. तांच्या खातीर आमी मागया. तांकां बरें काम मेळच्या खातीर, तांकां तांच्या कामाक बरो प्रतिफळ मेळच्या खातीर. जायते पटीन काम केल्यार बरो प्रतिफळ तांकां मेळना. आज त्या भावां भयणी खातीर आमी मागया. सोम्या जेजू ह्या आमच्या भावांक आनी भयणीक एक बरें काम दी. ह्या आमच्या भावांक आनी भयणीक तांच्या कामाक बरो प्रतिफळ तूं लाभय. तांकां आज आमी तुका समर्पिता. ये सोम्या, तांकां तुज्या बेसावांनी भर, तांकां तुजे कृपेन भर, तांकां तुजो आदार दी. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आनी आमच्या भाव भयणीक परगांवांत जायते जाणांनी आसरो दिला, जायते जाणांनी काम दिलां. जायते जाण तांकां सुदारशितात, आदारशितात. बऱ्या मनाचे मनीस थंयसर आसात. बऱ्या मनाचे मनशा मुखांतर तांकां तांचो वावरू, तांकां कामाई थंयसर मेळटा. त्या मनशां खातीर एक कडभर आमी मागया. तांकां सर्वीस बरो देव तांच्या बऱ्यापणा खातीर बेसांवांनी बरोवन दी, कृपेन बरोवन दी, आशिर्वादांनी बरोवन दी. जे कितें योजना तांणी केल्यांत तांचे खातीर, हेरां खातीर, परगांवी मनशां खातीर तस स्वामी जेजू क्रिस्त बेसांवां दी, बरोवन दी. प्रतिफळ तांकां तांच्या योजनाक दिवन दी. आनी तांच्या मुखांतरी
देवाचें राज्य स्थापन करूंक स्वामी बेसामांनी भरून दी म्हणून आमी मागया. जे कोण हांगासर आसात आमचे भाव भयण, हांगासर ह्या सक्रामेंताच्या बोवारी आसात, ह्या अल्तारीच्या बोवारी आसात, ते आयल्यांत ह्या गांवाक, तांच्या माय गांवाक आयल्यांत, रजेर आयल्यां जावंक बरो, काम सोडून आयल्यां जावंक बरो, विविध गरजेन आयल्यां जावंक बरो, सर ह्या आमच्या भाव भयणीच्या ते सामा खातीर आमी मागया. हे मोगाळा समया जेजू क्रिस्ता ह्या आमच्या भाव भयणीक फरगांवांत आसच्या आमच्या भाव भयणीक आमी आज तुका समर्पिता. घाल तुजें आशिर्वाद तांचेर सदांच, तांकां सर विघ्नांतल्या अवघडांतल्या तांकां तो निवार, तांकां बेसावांनी भर, तांकां तूं कृपेन भर, सदांच तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आमी मागया आनी ह्या भाव भयणी खातीर एक घडीभर मौनपणी आमी मागया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. सर आमच्या आतां आमी उबारया, गीत गावन ह्या आमच्या भावा भयणींचेर आशिर्वाद आमी मागया. तस्सो स्वामी जेजू क्रिस्त तांकां बेसावांनी भरून दी, कृपेन भरून दी म्हूण गायन मुखांतर आमी मागया. प्रार्थना कर ये मनशा, प्रार्थना कर ये मनशा, प्रार्थना केल्यार सुटका सोडवण मेळटा, संतोष समाधान लाभता. दुखा गळोन रुदान कर, दिमेळ पडोन प्रार्थना कर, स्वामी जेजू सोनके आयकता, दुखा तुजी पुसून काढता, हाताक धरून सांभाळ व्हरता, दुखा तुजी पुसून काढता, हाताक धरून सांभाळ व्हरता. दया करून तुमच्या जाग्याक वसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो. सुमयाक आमी आराधन केलें, स्तुती केलें, आमची सर विघ्नोन्यो मागणी ताका आमी भेटयलें. निमाणें बेसांव आमी जोडटा आसतना त्या सुसम्याक आमी समेस्त आमी समर्पिया. ताच्या की फुडें हांगासर पवित्र तेलान मागता आसतना तेंच पवित्र तेल आमकां हर एकल्यांकी बेसांवांनी भरून दी, आमकां हर एकल्यांनी कृपेन भरून दी, त्राण आमकां दिवन दी, आमचे कश्ट सोसूंक, समस्या फूड करूंक. आनी तसो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचें सवें आसूं दी म्हूण आमी मागया. पवित्रत्म्या देवोनी मोजे थंय तूं रावोगे, उजवाड तुजो फाकोगे, मोजे थंय तूं जियोगे. पवित्रत्म्या देवोनी मोजे थंय तूं रावोगी, उजवाड तुजो वागोगी, मोजे थंय तूं जियोगी. संसार पातका मोडताना आत्म्या जियो शिकय, देव सारवात कानाडताना सताक सोदूं शिकय, हांकार मोसोर दोस्ताना खालते पण तूं लाभय, वांकडी चिंतना येताना बरे चिंतूं शिकय. पवित्रत्म्या देवोनी मोजे थंय तूं रावोगी, उजवाड तुजो वागोगी, मोजे थंय तूं जियोगी.
अस्कत कायेन पडताना आदार तुझो लाभय पागण्यार ध्यानार आसताना मागो म्हाका शिकय जिणे पयना आसताना देड्या तुझ्या नेटय जिणी मोजी समताना सरकी सुका आवय पवित्रज्ञा देवोनी मोचे थंय तूं रावोंकी उजवाड तुजो फाकोंकी मोचे थंय तूं जियेवकी अस्कत कायेन पडताना आदार तुझो लाभय मागण्यार ध्याना आसताना मागो म्हाका शिकय पवित्रज्ञा देवोनी मोचे थंय तूं रावोंकी उजवाड तुजो फाकोंकी मोचे थंय तूं जियेवकी जिणे पयना आसताना देड्या तुझ्या नेटय जिणी मोजी समताना सरकी सुका पावय जिणे पयना आसताना देड्या तुझ्या नेटय जिणी मोजी समताना सरकी सुका भावय पवित्रज्ञा देवोनी मोचे थंय तूं रावोंकी उजवाड तुजो फाकोंकी मोचे थंय तूं जियेवकी सर आमी दिंबिगाल्यान आनी आमकां आमी सुम्याक समर्पण सुम्याचे आशिर्वाद जोडूंक गव्यां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया उर्विल्या त्या रूपावोदना नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्वेच्या अस्तित्विश्व्या मावार्थाची व्हड दिव्या जशी बापा तशी स्फुरता उल्हासनी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना एका साड्यांत सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसावी नावाटा Pratuja Jezusa Jezu Krista या विचित सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टां सोगुडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सस्नाच्यो आसना. आमीन. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आड्या. सर्वेश्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आड्या. सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोब मारा. कित्याक देव आमचे सवे जीवन आसा, कित्याक देव आमचे सवे जीवन आसा. हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वरा स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सर्वेश्वरा स्तुती करा. हालेलुया. मुगाळ पुत्रा सवे आवकार मुरी आशीर्वाद दिव आमकां. सांजुत्ता देवा आमो सविनरी कर. तुझे गुरु निर्वाम आमकां आमचे देवा, आमच्या अंधस्मरणातली बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र पंचनावी. आमेन.